हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा शुक्रार, फ्रायडे आयज. आणि तुम्ही जो काल व्हिडिओ पळयलो पळय न्ही तो घरा कडलो म्हळ्यार सावड्ड्या लग्नाक जो गेल्लो पळय तो व्हिडिओ. त्याच्या नंतर नेक्स्ट डे म्हटल्यार मंगळाराक आमी लग्नाक गेल्ली. बुधवार दिसा आमी घरा कडेन आयली. येता त्या दिसा शूट बीन हांवें कांयच करूं ना. आणि काल जालो ब्रेस्तार, काली कांय शूट करूं ना. आयज फ्रायडे, आयज जो आसा पळय तो व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो हा. एक्चुली बुधवार दिसा कितें जालें जाणा, शूट ना करपाचें कारण म्हटल्यार पावस आयलो न्ही. पावसूच कारण आशिल्लो. इतलो म्हणून पळय पावस त्या दिसा, ज्या दिसा आमी घरा कडेन गेल्या पळय न्ही सोमार दिसा हळडीक, त्या दिसा पावस आमी वता तेन्ना वाटेर पावस लागलेलो. असलो पावस सारको कंटिन्यू 1 मिनिट न्ही 1 सेकंदा खातीर बसून पावस आसा पळय तो थांबनासतना पावस आसा म्हणजे सोमार मंगळार बुधवार म्हणल्यार पडला. भरपूर पावस बुधवार दिसा सुद्दां. सो आमी घरा कडेन म्हळ्यार तुमकां सांगलें पळय हांवें की थोडेशें पॅकिंगाचें काम उरलां म्हणटा, सगळें पॅकिंगाचें काम मसाल्याचे रिलेटेड जे कितें आशिल्लें तें केलें. आनी भरपूर पावसान त्या दिसा म्हाका मार्केटांनी मातशें काम आशिल्लें. प्लस माली ऑर्डर जी आसा पळय ती बी दिवपाची आशिल्ली. सावड्ड्या आसा, तुमकां तर खबर आसा आमी पयस अशें व्हरून दिना ऑर्डर बी. सो सावड्ड्याच ऑर्डर एक दिवपाची आशिल्ली. म्हळ्यार जेणे कोणी ऑर्डर केली पळय तेंचे रिलेटिवाचें शॉप आसा सावड्ड्या. सो तेणें थंय दवर आपूण मागीर कलेक्ट करता म्हटलेलें. सो ते सगळे ऑर्डर बी दिवपाचे आशिल्ले. ते सगळे करून आमी आयली घरा कडेन बुधवाराक. त्या दिसा कांय शूट करूं ना, पावस आनी हें आनी तें सगळें म्हणून कामाकूय बी बिजी उरली पॅकिंग बिकींग म्हणून. आनी ब्रेस्ताराक कितें रे, काल ब्रेस्ताराक मागीर घरा कडलो वावर काडटा म्हळ्यार नाका. एक्चुली कितें जालें, आमी ज्या दिसा सोमाराक गेल्ली पळय तेन्ना पावस बी नाशिल्लो आनी अशें बी भायर पावसाचें वातावरण जालां अशें बी कांय नाशिल्लें. सो आमी अशें नॉर्मलीच जशें घर आहा तशेंच घर सोडून गेल्ली. मागीर म्हळ्यार असो सांजचो असो पावस लागलो न्ही दनपारच्यान, असो आमी सकाळ फुडें भायर सरलेलीं. काल यो जाल्यार घरा कडेन सगळें निवळ करता म्हळ्यार नाका. फाटल्या दारार धरून फुडल्या दारार सगळ्या गॅलरी बी आनी हांगासर पळोवपाची नासलेली. सगळें उदक बिदक मारून तेज्या वांगडा वारो मारलो न्ही, सगळीं पानां आनी कचरो सगळें. मागीर बुधवार दिसा येवन रातचे आमी येयले तेन्ना लायट नाशिल्ली, कित्याक भरपूर गडगड बी मारून पावस पडटालो. सो तें कांय करपाक गेलें ना. मागीर रातची लायट येतकीर आनी काल ब्रेस्ताराक उठून तें सगळें निवळ करता फाटल्यान फुडल्यान म्हळ्यार नाका जालें आमकां सारकें. सो तें सगळें हें केलें आमी. प्रिपेर अशी करून म्हळ्यार घर प्रिपेर करून वचून आशिल्ली की पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लम जावपाक नाका अशें म्हणून. इतले बेगीन पावस येतलो आमी बी धरून आशिल्लो. सो ते सगळें हांगासर गॅलरीन बी नाका जालें सामकें सगळें. आतां गेट जी दिसता पळय थंयच्यान उदक मारतात. सद्याक तें कांय काल टेम्पररी जुगाड केला हो नाशिल्लो म्हणून. तर तेच्यानी सारकें तें हें करपाक जाय, प्लास्टीक बीन हें करून. सो सगळें हांगासर उदक आनी कचरो सगळें नाका, विंडो बी सगळें हांगासर निवळ करता. फाटल्या दारार तर पळोवपाचेंच नाशिल्लें. सो तेका लागून काल मागीर कांय शूट बी अशें केलेंच ना. आनी कालय बी कंटिन्यू पावस, भरपूर असो पावस थांबनासतना. पावस थांबपाचें सोड, वत बीत कांय ना तेन्ना. इवन उजवाड सुद्दां जावं नाशिल्लो, काळोख करून नाशिल्लो दिसभर. आयज तरी मातसो न्ही उजवाड असो जाल्यार दाखयता तुमकां. हें पळयात, म्हळ्यार अशें करून मातशें वत अशें आतां सुटपा लागलां. म्हळ्यार हेच वताचेर न्ही पावस बी पडटा मदीं मदीं. हें पळय आतां सुद्दां पावस पडत आसा. आनी अशें करून वत जें आसा पळय न्हू तें आसा. पूण ह्या सायडीच्यान आनी प्लस त्या सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान पावसान न्ही काळोख केला. हो आयलो, हेका हांवें तांतयां हाडपाक लायली. नुस्तें हाडपाक मार्केटां वचूं ना, कित्याक की नुस्तें कांय ना मार्केटांक अशें म्हणून. आनी नुस्तेकार आमच्या हांगासर जो येयल्लो पळय न्हू तेणें बीन कांय हाडूं नाशिल्लें. वेल्ल्यो आनी बांगडे बारकेले, बांगडुली जेका म्हणटा पळय तेच हाडलेले. सो घेवना हांवें, म्हणपा लागलें तांतयां हाडया अशें म्हणून. सो तो गेल्लो. आनी आतां परत ह्या सायडीच्यान पावसान न्ही सगळो काळोख केला. वतारच पावस पडटा, दी हाड. सो रामगेर आयज तांतयां आयज आमगेर. आनी हेका प्लास्टीक लायता मरे हांगा. त्या पळय कितें केलें तें हांवें, कितें हय हें फुकतलें तें जालेंच. आनी हांगच्यान सगळें उदक बी मारता गेटींतल्यान. सो पोरून हेका बरें ट्रान्सपरंट प्लास्टीक लायिल्लें बऱ्या पडटा ना. उदक न्ही सगळें हांगच्यान वयली पावळी जी आसा पळय ती अशें करून स्टेप्सांचेर पडटा. स्टेरकेसीच्यान सगळें उसोन परत रिटर्न भितर येता. लायला म्हणल्यार बसूं कितलें उदक. आनी फायनली आमचो कपड्यांचो स्टँड बी आयलो भायर. भायर दवरुया रे वताक स्टँड.
काल मागीर कपडे स्टँड बी काडलो, कपडे खूब आशिल्ले धुवपाचे, राती लायिल्ले मशीन, मागीर काल स्टँड काडून घातलो. तर मातशें वत येयला, पळोवया सुकता जाल्यार. आतां कपड्याचो सुकपाचो प्रॉब्लम, बट पावस कंटिन्यू पडलो म्हणून सद्याक तरी व्हडलें कांय दिसना. कित्याक फाटल्या दिसांनी जी गरमी जाताली पळय न्हू, त्या अकॉर्डिंग आसूं कंटिन्यू पावस पडल्यार व्हडलोच ना. आनी थोड्या दिसांनी मागीर बेजार येतलो पावसाचो. सद्याक बेजार बेस जायना. खूब जाणांक खूब प्रॉब्लम जालो पावसाक आमच्या हे सायडीच्यान. कितें तें होन्नावर, बेंगलूर सायडीन भरपूर प्रॉब्लम जालो पावसा लागून, सायक्लोन हीट बी जावन. बट हांगसर वारो पावस आसा सगळो. बट आयज मातसो थारो घेतला पावसान, नाजाल्यार सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार 4 दीस कंटिन्यू थांबनासतना 1 मिनटा खातीर पावस जसो पळय तो पडलो. सो आतां हो ताती घेवन येयला. रांदपाक जाय, अजून रांदपाचें बी कांय केलें ना. सकाळी जस्ट ब्रेकफास्ट बी केलो, आनीक घरांतली जी कितें नॉर्मल कामां आसता पळय सकाळची तीच सगळी. आतां रांदपाचें थोडेशें करपाक जाय. शावर बी अजून घेवना. अशें करून पावस येयला बी ना, मातशें भायर भितर सरलें की भिजता सगळें अशें म्हणून हें कांय केलें ना. आतां रांदून बिनून सोमतेच जस्ट सकाळी शावर घेता, की आयज तांतयाचें कितें तरी करपाचें. हो म्हणटालो एक ड्रॉप करी कर, खूब दीस जाले अशें करूं ना न्ही, ताका लागून. नुस्तें म्हटलेलें काय, वेल्ल्यो बीन तेजें हुमण बरें जायना. तो बी खायना, हांव बी खायना. बांगडुल्यो 100 रुपयांक 3 खंय, येद्योश्यो बांगडुल्यो. ते 3 घेवन आमकां दोग जाणांच्या हुमणाक सुद्दां लागतना. सो ताका लागून ते घेवन, आनी सुंगटां आशिल्लीं. सुंगटां नाका म्हणलें, पयलींच खालें न्ही अशें म्हणून. तांतयाचें एक ड्रॉप करी रे. ताती घे मरे ती भितर. चिड्डन आनी वयता. ते हें दवरता, गॅस कट जाता न्ही स्टँड. सो आतां तांतयाची कडी करपाची, म्हळ्यार एक ड्रॉप करी जी आसा पळय ती मसाल्याची, आनीक शीत करता. आनी पळोवया, एक ड्रॉप करी जी आसा पळय न्ही तेजी रेसिपी हांवें ऑलरेडी शेअर केल्ली आसा. रेसिपी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर करना, सय कातून दवरलेले आसा. कारण कितें घात करचे पयलीं मिक्सर लावन घेता सय बी भाजून. ओके, सो चलो या भितर. आसा सद्याक तरी करंट, आनी 11:30 जाली आतां टायम जो आसा तो. हांगासर 11:30 जाली, लायट बी आसा अजून. सो बेगीन करून घेता किचनांतली कामां. तर हांगासर न्ही रांदून जालें म्हजें. ही हांगासर एक ड्रॉप करी, आनीक एक ड्रॉप करी जी करता पळय तितले तांतयां न्ही हो खावपाक बेजारता. अशें म्हणून तांकां करीच दितली, आनी 2 तांतयां उकडल्या हेजे खातीर. रायस केला, थोडेसो सालाड जो आसा पळय तो कट करून दवरला, मीठ घालून मिक्स करपाचें उरलां. इतलेंच आयज जेवणाक व्हडलेशें कांयच ना. शीत, तांतयां उकडल्या, आनी एक ड्रॉप करी जी आसा पळय ती. आनी कालच्यान परच्यान लायट यो वच म्हाजी सगळी कोथमीर जी आसा पळय ती पिड्यार जावन गेली. ती भायर उडोवपाक दवरल्या. लायट हें जालें की तशी जाल्यार पावसाक आतां तर पयलीं म्हळ्यार बरी मेळचीच ना. पळय हांगासर बसला, आनी टायम व्हडलो जावना मरे, 10:30 आसा. बेगीन जालें आयज जेवण. बंद पडली वॉच. 1:30 जालें. सो सकाळी म्हळ्यार उदक तुमकां व्हिडिओ स्टार्ट केलो तेन्ना वत आसा म्हणलेलें न्ही. पळयात पावस कसलो तो पडत आसा कंटिन्यू. मातसो थांबता, परत वारो बी मारून पडटा, परत थांबता, परत वारो बी मारून पडटा. उदक मातशें वत येतलें तितलें 5-10 मिनटां खातीर. मागीर पळय काळोख करून आसा. स्टील मातशी म्हळ्यार जेन्ना पावस थांबता पळय तेन्ना गरमी जावपाक लागता, घाम बी येता सारको. जस्ट न्हांवून शावर घेवन आयलां हांव. तर देवाक बी पांय पडून घेता देवाचे करता, आनी जेवन घेता. 1:30 जालें खंय न्ही, ताका लागून जेवया मरे. गरमी जातात न्ही पावस पडल्यार बी ना. हांव न्हांवून येयलां म्हणून दिसता. सो ओके चलो जेवता बी आनी मेळटा मागीर तुमकां. काळोख केली पावसान. सो जस्ट न्ही आत्ताच एक व्हडली पावसाची दडक मग एक पावटी व्हडलो पावस आसा पळय न्हू तो पडून गेलो. खबर पावत रे पावसाक पावस आसा पळय न्हू पडून गेला आनी परत सगळं काळोख केला. आनी आमी हांगासरच आसा बसून म्हळ्यार हातांत जस्ट येवन बसल्या. सो हांगासरच बसले सांजची न्ही आतां ऑलमोस्ट 5:45 सुमार जाल्या.
सो च्या बी पिली आनी येवन हांगासर बसल्या. हांगा बसया म्हटलें. भितर बीन बसून बसून कितें करतली, टीव्ही लायली न्ही जाल्यार पावस येता, सिग्नल बी वता मदीं मदीं. सो आसूं म्हटल्यार टीव्हीचो बी व्हडलोसो शॉक ना न्ही तेका लागून. तर मातशी बसता थोडो टायम आनी चड टायम असो हांगासर बसपाक मेळना. आतां माशेलान मच्छर जे आसा पळय ती इरिटेट करपाक. आतां जस्ट मच्छर बेजार हाडटा आनी माशेलान सामकेंच बसपाक दिवपाना. सो भायर पासय मारता, भायर गेला. सगळीं झाडां बी जी आसा पळय हे सायडीची फुडली सगळी बँड जाल्या. हेका म्हटल्यार आसूं आनी थोडे दीस 1-2 दीस मागीर निवळ करया म्हणून. कित्याक की आतां झाडां जी आसा पळय ती ऑलरेडी ओली जाल्ली आसा न्ही. हें करपाक गेलें न्ही, कट करपाक निवळ करपाक गेलें न्ही, सगळें आंगाक लागता, उदक आनी ओलें जाता. हें काम सकाळ फुडें बरें जाता, पण सकाळीं आयज हो म्हणटालो करता म्हणून, बट तेका पावसान करपाकच दिलें ना. कंटिन्यू पावस पडटालो न्ही अशें म्हणून. जस्ट आतांच तुमकां दाखयलो बघ कसलो वारो बिरो मारून पावस येयलो. आतां मातसो थंड जाला, पण परत हे सायडीन काळोख केला. सकाळीं मातशें 1-2दा वत अशें येयल्लें तुमकां दाखयल्लें तेन्ना. तेच्या नंतर कांयच ना. तर पळोवया आतां पावस कितें करता तो. एक्चुली हांवें म्हटलेलें का पावस बी बरो पडटा न्ही अशें म्हणून खंय या म्हणून हांसता न्ही पळय कसो. खंय बेश्टे एक लॉंग ड्रायव्हार अशें बेश्टे एक पासय मारून येवया अशें म्हणून. पयलीं बी म्हटलें सकाळीं आनी मागीर आतां म्हणपाक ना रेड अलर्ट आसा आनी आयज कितें हीट जाता सायक्लोन आनी हें तें अशें करून एक्सप्लेनेशन दिवपाक लागलें. हांव बी उग्गी बसून रावलें. म्हागे व्हिडिओ एडिटिंगाचें बी काम आशिल्लें तें कंप्लीट केलें. आसूं म्हटलें कितलें आनी रिक्वेस्ट करपाचें काय म्हणून. हांसता न्ही थंय हांसता न्ही. भितर बी बसून बसून बेजार येयलो न्ही अशें म्हणून भायर येयली. पण मच्छरचे सगळें बसपाकच दिना, इरिटेट करता सारकें. सो आतां वता भायर मातशें एक पासय मारूं पळय. सकाळच्यान भायर जें आसा पळय तें सरपाकच मेळना. पावस बीस पडलो म्हणटकीर आतां मातसो पावस थांबला. भायर एक पासय मारता आनी येता. ओके, सो तेच्या पयलीं हांगासर व्हिडिओ जो आसा पळय ना तो एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर तर चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलत मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. पळयता हो कातर घेवन येता रे झाडां कट करपाक. बरं अशें आतां इतली हितून झाडां वाडयता, गिंबर इतले कॅर घेता, अशें करून बँड जावन मोडून पडटा तें बी पळोवपाक दुख्ख दिसता. आनी म्हाजें गुलाबाचें झाड दाखयता तुमकां. तुमी म्हणटली व्हिडिओ बी एंड केला आनी कितें दाखयता काय म्हणून. जस्ट दाखयता तुमकां. पयर आमी घरा गेल्ली पळय लग्नाक लागून त्याच दिसांनी कळे बी आयिल्ले फुलून आशिल्ले. बट हो फुल्लो आमी ना तेन्ना आनी पावस खूब हेवी पडलो न्ही. सो तेका आतां वेट जाला आनी तसो करून पडटा. आनी हांगासर हेकाय बी एक कळो येयला. फाल्यां बी असो फुलतलो. तांकां एक कितें बडी बी लावन अशें करून उबें करून बांदपाक जाय. सामकें जमनीर पडटा म्हळ्यार फुल्ले की वेट जाता न्ही तांकां तेका लागून. आनी तण बी कितलें जालां पळय. सो तें सगळें क्लीन करपाचें आसा. ही हांगासर झाडां कशी बँड जाल्या पळय. अर्दी ह्या सायडीन अर्दी त्या सायडीन. एक हें हेवटेन गेल्या 3-4 सगळें अशें गेल्या. सो ते बी सगळें आसा. झाडां बिडां सगळीं अशी ती अशी बावगन पडल्या. सो गिंबर अशी कॅर घेवन मागीर पावसाक अशें जालें की आनी दुख्ख दिसता. कातर हाडलें रे. सो हेका एक मातशी बडी पळय. हेका तो सामको बडो जमणी तेकलो मूळ हालता तेजें लूज जाला. ओके, सो चलो बाय बाय. मागीर मेळटा फाल्यां.